स्वार चोरगेचो आमचो देव आमचेर पाकुळटा सोमेच तांक लागीं आपयता आपणाचे पोवती जो मोयता पोरसोळानू स्वार चोरगेचो आमचो देव आमचेर पाकुळटा सोमेच तांक लागीं आपयता आपणाचे पोवती जो मोयता उर्मीस मोनास मोचो लोयता ताचेर सोगले मोगाचे उर्मीस मोरास मोचो लोयता ताचेर सोगले मोगाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज सेवाधर्मीक वर्साच्या निमाण्या आयताराक पवित्र सभा सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा ही दोबाजीक परब समोरमता. तशेंच आयज तावन आमी बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या पोरबेक नोयनां सुरू करता. पयले नोयनाक विशय असो घेतला, पवित्र स्नानाच्या दिसा तावन शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी. पाप सायब फ्रांसिस्क आपल्या अपोस्तलीक शिटकावणींत इवांजेली गावडियम पवित्र स्नान घेतलेल्या दोर एक वांगड्याक शिव वर्तमानाचे परगोटणार जावंक जबाबदारी आसा म्हूण उगडास करता. पाप सायब अशें म्हणटा, पवित्र स्नान घेतलोली पवित्र सोबेंत खंयच्याय पावंड्यार आसूं वो भावार्थाचे नदरेन चड उणी आसूं, सगळीं शिव वर्तमानाची परगोटणारां. बागयोन फ्रांसीस शावेर त्या काळावेलो एक हुर्बेवंत शिव वर्तमानाचो परगोटणार. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या प्रेरणान आमी आमच्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं शिव वर्तमानाचे हुर्बेवंत परगोटणार जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा आमकां मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या आमच्या बाबान ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आयच्या दिसाचो समारोह आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेलो आसा. एक राजा हुस्क्यान बरोवन आपल्या पोरजेची राखण करता, सेवा करता. जेजू जालो आमच्या जिविताचो राजा. ह्या संवसारांत येवन ताणें आमकां सगल्यांक सोडवण दिली आनी दोबाजीक परब आमी समोरमता आसतना जेजू आमचो राजा म्हूण आमी ओळखून घेवया. ताणें त्या खुर्सार मरून आमकां नवें जिवीत दिलां. पूण जायती पावटी पवित्र स्नाना दिसाक आमकां मेळ्ळोलो भावार्थ, आमकां मेळ्ळोली परगोटणी दुसऱ्यांक करूंक आमी विसरल्या. जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक आमी फाटीं सरल्या. ताच्या राजकीय कार्यांत दिल्ली जबाबदारी आमी विसरल्या. आमच्या ल्हान व्हड पातकांची दूख धरुया आनी देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं
आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. दोन्या देवाक आर्गां दिवन आमी मोहिमा उच्चारुया. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आणि शांती ताच्या इश्टाक संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया. सोर्बोदेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्राक सुम्या देवाक देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काडलाय. आमची काकूळ कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या पवित्र मिसाचे पेटेंत थोडोच वेळ उगीच रावून आमची खासकी मागणी आमी बापाक उबारुया. जावं आमचो कुटुंब, जावं आमचो वावर, जावं आमचीं भुरगीं बाळां, आमचीं तरणाटीं, भायल्या देशांत वावर करतल्या खातीरूय आमी मागुया. सोर पदवेदार सासणाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सोगटा सोरवांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना सोपून एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलाम पोरणांतली सुटलोली सगळीं रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं म्हूण आमी प्रार्थाव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाचो पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लुगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताजेशी वेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भाशेचे लोक ताजे सेवक जाले. ताजी पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताजे राजवटकेचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर आमचो जबाब गावून जातलो. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता.
पदवेची आंगोस्त्रां सोर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब: Voivodanes lolos sorvespor, razvod zoloina. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. ओरंबाक तावन तुजें सिंहासन घोट उबें आसा. सासणाक तावन तूं आसाय सोर्वेस्पोरा. जबाब: Voivodanes lolos sorvespor, razvod zoloina. तुजें उतर केदींच हालोना बदलना. संवसार सोर सोर्वेस्पोरा. तुज्या घरान फांकतली पवित्राय. जबाब: Voivodanes lolos sorvespor, razvod zoloina. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मोदलो मालगडो जल्मल्लो, संवसारांतल्या पातशायाचो पातशाय, त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतलीं धुवन काडल्यांत आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक यादनिकी राजकुल आमकां केल्यांत. ताका मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदां. आमेन. हो पळयात कुपां बरोबर येता. सोगलीं ताका तोपला ती लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सोगल्यो पोरजा ताची दूख करतल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोर पदवेदार सोर्वेस्पोर देव म्हणटा. हांव ओरोम आनी शेवट. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक सोगलीं उबी रावया. सोर्वेस्पोराच्या नांवान येता तो सदैव. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सदैव. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवावां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पिलातान जेजूक म्हणलें, तूं जुदेवाचो राजा. जेजून पोर्तिपाळ केलो. हें तुजेच वस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलाय. पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल यादनिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून पोर्तिपाळ केलो.
म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगा सोल्लें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें. म्हणटूच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मला, ह्याच पासत संवसारांत आयला, स्वताक गोवाय दिवंक. जी कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हकुना माताता. कितें काय हकुना माताता? द लायन किंग हें चलचित्र तुमी पळयलां आसतलें. त्या चलचित्रांतली ही वोळ हकुना माताता म्हणजे नो वरीज. हुस्के खोती काडी नाकात. हकुना माताता, नो वरीज. इतिहासान जायते राजा राणी आमकां मेळटले जाणें आपले पोरचे खातीर आपली सेवा दिली, आपले योगदान दिलें. ताणें म्हणलें आसतलें आपले पोरचेक, हकुना माताता, नो वरीज, भियेनाका, हांव राजा कसो, हांव राणी कशी तुमचो सांबाळ करतलो. पूण इतिहासांत थोडे राजा आनी राणयो आसतल्यो जाणें पोलासींत रावून दुसऱ्यांक हुकूम घालो, शिपायांक झुजाक धाडले, दुसऱ्यांचो जीव काडलो, दुसऱ्यांक सोतायले. पूण असलो एक राजा आसा, तो ह्या संवसारांत आयलो आनी आपले पोरचे खातीर प्राण दिलो, जीव दिलो. आनी तो जावन आसा आमचो सोडवणदार, आमचो राजा जेजू. कोण तो? जेजू. आमचो राजा. ताणें कांयच पळय नासतना हे पोरचे खातीर, तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर आपलो जीव प्राण दिलो. हकुना माताता. ताणें म्हणलें नो वरीज, भियेनाकात, हुस्के खोती काडी नाकात, हांव तुमचो राजा आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी व्हडा दबाज्यान जेजू रायाची, सोगटा सर्वांचो राजा तो आमचो, ताची परब आमी समोरुंकताव. केन्ना सुरू जाली गाय ही परब? 1925 वर्साक पाप साहेब पियूस 11व्यान आपल्या एन्सिक्लल चिटींत क्वास प्रिमास हातूंत तावन आपल्या बरोवपांतल्यान ही परब स्थापली. तेन्ना सावन ही परब आमी दोबाज्यान समोरुंकताव. जेजू जावन आसा आमचो राजा. मोगाच्या भावा भयणीनो, जायते पावटी आमी विचार करतलीं, जेजू खऱ्यांनीच राजा गाय? कोन्नाय आमी विचार करतलीं आमी. कित्याक जेजू गोरवाच्या गोट्यान जल्मलो, व्हडले पोलासीन कांय जल्मूंक ना. जेजून भांगाराचो मुकूट घालूंक ना, पूण ताच्या तकलेर कांट्याचो मुकूट घातलो. तो चलता भोंवता आसतना पांयांक बेश्त्यो साद्यो वाणो घातल्यो. सादे न्हेसोण ताचे बरें बरें न्हेसूंक ना. आमी विचार करतलीं, राजा गाय जेजू? कित्याक जेजू राजा जाल्यार पिडा, कोश, धुमाळो आनी कितलीं झगडीं झुजां आयच्या समाजांत आमकां आसात. राजा गाय जेजू? मोगाच्या भावा भयणीनो, जशे भाशेन पिलातान जेजूक विचार केलो, तूं जुदेवाचो राजा? आयज तूं आनी हांव होच प्रश्न करता जेजूक. जुदेवाचो राजा तूं राजा? मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक काय बरी जेजू राजा म्हूण आमकां उक्तेपणी गोवाय दिता. जेन्ना बोडवो गाब्रिएल आंकुवार मारेक संदेश घेवन आयलो, at the time of annunciation, आमकां मेळटा
दाविदाच्या कुळेंतलो एक राजा उजवतलो, तो राजवटकी चलयतलो. उदेंतीचे तेग विद्वान जेजूक भेट करूंक आयले. राजा कसो मानून घेवन ताका नमस्कार करून ताका देणगी भेटयली, भांगार, धूप आनी गोंडरूस. पाम सांडे व्हडा दोबाज्यान जेजूक जेरुसल्यांत येवकार दिलो, वाखाण केली राजा म्हणून. आयच्या शुभ वर्तमानांत ओच पिलात जेजूक विचार करता, राजा तूं? आनी जेजूच्या खुर्साचे वयर एक नामलेख बरयलोलो आसलो, INRI, येसूस नाझारेसूस रेक्स युदोन. म्हणजे कितें काय? नाझारेतचो जेजू जुदेवांचो राजा. असले जायते पुरावे आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटले. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां जेजू राजा म्हूण आमकां उक्तेपणी सांगतात. दानियल प्रवाद्याचें पुस्तक. जेजू न्हूच फकत इस्रायलाचो जुदेवाचो राजा, पूण तो जावन आसा सगल्या सोगटांचो राजा. ताचें राज सासनाचें. ही इज द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड. आमचो सगल्यांचो राजा तो. आमच्या पातका खातीर, आमकां बोगसोणें दिवच्याक मनशाच्या मोगा खातीर ह्या राजान आपलो जीव दिलो. पूण आमी कितें करता गाय? ह्याच राजाक आमी प्रश्न करता, कित्याक गाय म्हज्या जिवितांत दुमाळो? कित्याक गाय म्हज्या जिवितांत कोश्ट? कित्याक गाय म्हज्या कुटुंबान, म्हज्या शेजाऱ्या मदें जोगणी झुजां? शांती हाडूंक जायना गाय? पेकोवणी हाडूंक जायना गाय? आमी रडटा तेन्ना आमकां बुजवण दिवंक जायना गाय? मोगाच्या भावा भयणीनो, काळा काळी वेळा प्रमाणे दिसा दिसपट्टी हो राजा आमकां सांगात दिता, आमची दुखां पुसता, आमकां पेकोवणी दिता. पूण हें ओळखून घेवंक जायते फावटी आमी विसरता. तो आमकां म्हणटलो, नो वरीज, भिये नाकात, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जशे भाशेन द लायन किंग हातून ही वड मेळटा, हकुना माताता, नो वरीज. होच राजा आमकां बरोसो दिता. राजा हें काय बरें उतर, RAZA. एका राजा कसले गूण आसूंक जाय गाय? ह्याच उतरांतल्यान आमी नियाळुया. R, राखणदार भावार्थाचो. राखणदार भावार्थाचो एक राजा आपल्या भावार्थाची पोरगोटणी करता. केन्नाय झुजाक वेता तेन्ना, शिपाया मदें, सैनिकां मदें जोगणी झुजां जाता तेन्ना हो राजा देवाक उलो करता. आनी आदल्या कोरारांत आनी नव्याय कोरारांत आमकां मेळटलें. राजा देवाचो आदार घेता, भावार्थान आपली पावलां मारता. आयज तुका आनी म्हाका उलो. होच राजाचो गूण आपणावंक. संकोश्टा वेळार, कोश्टा वेळार आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक, भावार्थाची राखण करूंक, जशे भाशेन जेजून केलें. कोश्टा दुखा वेळार बापाचो सांगात ताणें मागलो, भावाट पोरकूट केलो. दुसरें लेत राजाचें जावन आसा. दुसरो गूण जावन आसा आपुरबाय. राजा आपले पोरजेची आपुरबाय करता. केन्नाच तांकां संकोश्टान पडलेले नाकात, दुखान पडलेले नाकात. दुसरे सैनीक, दुसरे राज आपल्या पोरजेचेर राज मांडूंक ताका नाका. ताका आपुरबाय आपल्या लोकाची, आपुरबाय आपले पोरजेची. जसो जेजू दुखी आसलेल्यांक, पिडेंत आसलेल्यांक, कश्टवतल्यांक, भायर आयलोल्यांक ताणें आपुरबाय दाखयली. आपल्या 12 शिसांची फौज ताणें तयार केली आख्या संवसाराक वचून शुभ वर्तमान पोरगूट करूंक. तिसरो गूण त्या राजाचो जावन आसा जबाबदारी. जबाबदारेचो मनीस राजा. आपल्या हाताखाल आसतली पोरजेची जबाबदारेन तो फुडाकार घेता. तांची राखण करूंक, तांकां मोगान बरेपणां शिपडावंक. जेन्ना जेवण ना जाता
कोश त्रास येता तेन्ना हो राजा आपूण जावन जबाबदारी दिल्या ती पाळटलो. जेजूनूय हे संवसारी यात्रेन जबाबदारी पाळली. जावं आपल्या आवय बापाय सवे, जावं आपल्या शिसा सवे, जावं कश्ट वतल्या बाबा भयणा सवे, आपली पोरजी सवे. निमणो गूण राजाचो जावन आसा आदार आनी सेवा. जेजू व्हडपणानूय ल्हानविकायेन जल्माक आयलो, गोरवाच्या गोट्यान. हांव सेवा घेवंक न्हय, हांव आदार मागूंक न्हय, पूण हांव आदार दिवंक आयला, सेवा दिवंक आयला. मोगाच्या बाबा भयणीनो, होच जेजूचो गूण आमी घेवया. दुसऱ्यांक आदार दिवंक, दुसऱ्यांक सेवा दिवंक. बागेवन फ्रांसीस शावेर एक शिपाय कसो, एक सैनीक कसो ह्या राजाचो हेच गूण ताणें आपणायले. राखोंडार जालो भावार्थाचो, आनी होच भावार्थ पोरगोटूंक तो इंदेक आयलो, आमच्या गोंयांत आयलो, आमचे मोदें आयलो, ह्या भुक्ती जाग्यार आयलो. भावार्थ ताणें पोरगोट केलो. दुसऱ्या सवे आपुरबाय दाखयली, कोणाकूच भेदभाव करूंक ना. तूं धाकटो, तूं शिकलोलो, तूं नेणार, तूं गरीब, तूं गिरेस्त, कसलोच भेदभाव करूंक ना. आपल्याक लागीं आसलोलें तें दुसऱ्यांक वांटलें. जबाबदारी वडिलांनी आपल्या राजान जबाबदारी ताच्या हातान घातली, ती बेस बरी ताणें पाळली. आनी दुसऱ्यांक आदार आनी सेवा दिवन जेजूचो नीज पाटलावदार तो जालो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज तुका आनी म्हाका उलो. जेजू राजाचो गूण आपणावन हे संवसारी यात्रेंत राखोंडार भावार्थाचे जावंक, दुसऱ्यांक आपुरबाय दाखोवंक जबाबदारी आमचे सवे आसा. जावं आवय कशी, तूं पाय, माय, मामी, डॅडी, भाव भयण, तरणाटो, भुरगें कशें जबाबदारी तुज्या हातान आसा बरे तरेन पाळूंक, आनी अशे तरेन दुसऱ्यांक सेवा आनी आदार दिवंक. बागेवन फ्रांसीस शावेराची मजूत मागता आसतना जेजूक आमच्या जिविताचो राजा करुया. गरीबसाणेन तो जल्मलो, कांट्याचो मुकुट ताणें घातलो, कोश सोंसले. पावला पावली ह्या वाड्यांत, गांवांत, शारांत तो चलून भोंवलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजून केलां तशें आमी करुया. आनी आमकां पवित्र स्नानाक दिसाक मेळ्ळोली जबाबदारी रायपणाची, मिशनरां कशीं वावरूंक ती पाळूंक ह्या बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाची भेटींत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी व्हडल्यान उच्चारुया. सोत मानता देवा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, स्वर्गपुरीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिवी आनी मेल्यांची मुक्ती करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभी, भक्तांचो एकठांय, पातकाची भोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, राजांचो राजा, पातशांचो पातशाय जेजू आमकां म्हणटलो, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात तुमकां गावतलें, दारार मारात दार उगडटलें. असल्याच भावार्थान आमची मागणी घेवन आमी आयल्या. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया. आमच्या बाप साहेबान, विस्म साहेबान, याज्ञिकांनी आनी मोतवाशांनी दिल्ल्या आपोण्याक विस्वाशी रावंक पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू क्रिस्त सोगटा संवसाराच्या राजाक आनी तांची तत्वां हुर्बेन पोरगोटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी समाजान स्वता नीती आनी शांती खातीर वावरूंक दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक
बरे नमुने ते जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. पवित्र स्नान घेतलोल्या दर एक वांगड्यांक आपली जबाबदारी वळखूंक आनी उतरां आनी कोरण्यांनी वरवीं शुभ वर्तमानाचें हुरबेवून परगोटणार जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगळ्या लोकांनी सोमी जेजूक आपल्या जिविताचो दोनी आनी राजा करूंक आनी ताच्या राजाच्या तत्वा पोरमोणे चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणे आयकून घे बापा. सोपून गेल्ली आमची भाव भयणी ह्या वर्साक बागयोन फ्रांसीस सावेराच्या रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणेक आमचे मोदें नात. तांकां सासणाचो विसव क्रिस्त रायाच्या सोर्गीच्या राज्यांत फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणे आयकून घे बापा. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांनी उबालोली ही थोडी मागणी तूं दोयीन आयकून घे आनी आमच्या जिवितांत दुसरी मागणी आसा ती आमी तुज्या पांया मुखार दवरता. आमकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, पातकाचें बोगसणें जोडून सगल्या मनशाक तुजे वेगींत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सोमेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासनाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सोर रोचनेचो. शांतीची तो निर्मळ बोली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटोवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण सोंपाडली. सोगले रोचनेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन
आमी निरंतरी गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी ही जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेच्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागवीन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापाक आनी सगल्या आदनिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुकंबळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता,
त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोगटा सर्वांच्या राजान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तांकां सुरक्षा दिली तांकां राखण दिली आनी दिसा दिसपट्टो गिरास सोडूंक बापाचो आदार मागूंक तांकां आपयलें आमकांय दिसा दिसपट्टी आमच्या वावरांत आमच्या कुटुंबांत ह्या राजाचो आदार मागून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळमेळ पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशनोत रेखताव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन हांसत्या तोंडान जेजूची शांती वांटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो तो सोगटा सर्वांचो राजा आमकां सगल्यांक आपल्या जेवणाक बसयता. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. भावा भयणीनो, काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. कोमयाव घेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
लोग्नाचे चोरीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लोग्नाचे आगोस्त्रा घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोडी आगोस्त्रा घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोडी भुरग्या सोय बायलो दादले दोनीचा गोरान मोडले बरे वायट आसात तितले भुरग्या सोय बायलो दादले दोनीचा गोरान मोडले बरे वायट आसात तितले आगोस्त्रा घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोडी आगोस्त्रा घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोडी भिकारी रस्त्या वयले कुडे तोंडे बी दितले बादशायांना पोन हाडले भिकारी रस्त्या वयले कुडे तोंडे बी दितले बादशायांना पोन हाडले आगोस्त्रा घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोडी आगोस्त्रा घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोडी आमोद्रोन सोग्यांक धाडला ओदोर वस्तीच करूंक ना दोर हाडू नाका निबा आमोद्रोन सोग्यांक धाडला ओदोर वस्तीच करूंक ना दोर हाडू नाका निबा आगोस्त्रा घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोडी आगोस्त्रा घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोडी सोमी जेजू सोगता सर्वांसोर आसा ह्या वेळार आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी ओगेपणान सगळ्या काळजान ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सुमी जेजू क्रिस्त सोगता सर्वांचो राजा म्हूण आमी ओळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक पोरबे दिसाक अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां.
तें जिवीत सासनीक वैभवान सुर्गीताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर एशलिफ कोरेया ताका आनी सोह बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच आमच्या गायन मंडळाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडल घातलोलें आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावं जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आयज खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसा जातली, ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळी 11 वाजता, मलयाळम भाशेन 12:15 वाजता, हिंदी भाशेन आमच्या मायग्रंट भावा भयणांक 2 वाजता मीस आसतलें. तशेंच आयच्या दिसाक CCBI पास्टल प्लॅन 2024-2033 अलॉंग वीथ DCBA हाची उदकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्या. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. आयज 5 वरांचे मीस बेडयतात सोसायटी ऑफ पिलार तांच्या वर्सा फळीचे रोमारीचे मीस. फाल्यां अलेक्झांद्रियाची बागयोन कातरिनाची परब. आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयलां. पोरबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासरूच जातोलें. तशेंच चोत्राय दवरची. फाल्यां सकाळीं 11 वरांचे मीस आसचें ना. There will be no mass at 11 a.m. नोव्हेंबराचे 26 फ्रेंच भाशेन मीस आसतले सांजे 2 वरांचेर. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी उबी रावया. सुरविस्पूर तुमची सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजूक आमचो राजा म्हूण ओळखून घेवंक ताची नीज पाटलावदारां जावंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक रिवाज जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्या कास्की गोडचा पासत ह्या वेळार बापा लागीं माग. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सत्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वकांठाव. आमेन. San Francis Xaviera, Bona Cura, Radis amcia moga, la storia, les avanzaiva, les argoicia. Sambarun solakan, kombantuja besangal saiba, besar goicha. Sambarun solakan,
भावा भयणीनो, तुमचे मदलो कोणूय आपकुशेन फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार वा फुलां खातीर फूल ना पाकळी दिवंक सोदता जाल्यार बासिलिकाच्या हेल्प डेस्कार वचून वा कंट्रोल रुमान वचून ते तुमी दिवंक जाता. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलोली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकाच्या हेल्प डेस्कार वचून ती तुमी दिवंक जाता. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून रोखडेच कळोवचें. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमाव दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. नोवेनाच्या पयल्या दिसा सावन सातोड्याच्या दिसांनी सांजेचे 3:30 वरांचे मीस आमचे आर्च डायोसिसीची खातीं डायोसिजन बॉडीज भेटयतली. कोणाकूय जर तुमकां सेवा धर्माची बुकलेट घेवपाक जाय, ह्या दिसांनी तिचो वापर आमी करता जाल्यार आमचे व्हॉलंटियर्स आसात, तांचे लागच्यान तुमी ती विकती घेवंक जाता. For those of you who would like to go for confessions, there is a pendle being put up at my right hand side. There are priests available. Those who want to go, kindly do so. मोगाल भयणी भावानो, आयज सेवा धर्मीक वर्साचे निमण्या आयताराक आमी आसात आनी आयज आख्खी पवित्र सभा सोमी जेजू क्रिस्त सोडटा संवसाराचो राजा ही दबाची परब संभ्रमता. तशेंच आयज सावन आमी बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या परबेक नोवेना सुरू करता. आयचो विशय जावन आसा पवित्र स्नानाच्या दिसा सावन शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी. आयज आमी पयल्या वाचपान जेजू सोगता संवसाराचो राजा आनी ताचे राज शासनाचे हे आयकतल्या. तशेंच दुसऱ्या वाचपान जेजू स्वर्गवेदार आनी मोगाल राजा म्हूण आयकतल्या. जेजू राजा आनी ताचे राज सर्गीचे हे आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा.